नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। शिरगांव जात्रेविशीं फेली गोमसान केल्ले बाकीत थारले खरें। जात्रेक जाल्ली लोकांची गर्दी पळोवन चेंगराचेंगरी जावपाची पयलींच उक्तायिल्ली शक्यताय। स्पेशल रिपोर्ट। फुडले वर्सा सावन शिरगांव जात्रेत स्टॉल घालपाक येतले निर्बंध। कौलांचे निमणे राती भायल्या लोकांक एंट्री दिवचे ना। देवस्थानाचे अध्यक्षान केले जाहीर। शिरगांव चेंगराचेंगरीच्या रिपोर्टाक जातलो कळाव। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंताची म्हायती। चेंगराचेंगरीची कारणां सोदपाक नेमल्या फॅक्ट फायंडिंग समिती। शिरगांव जात्रेक जाल्ले चेंगराचेंगरीत मरण आयिल्ल्यांच्या कुटुंबाक राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट। 12 दिसां उपरांत दितले आर्थीक मजत। मुख्यमंत्र्यांची म्हायती। शिरगांव जात्रे वेळार चेंगराचेंगरीत जखमी जाल्ल्या लोकांचे भलायकेत सुदारणा। 13तले दोगांची भलायकी मात अजून हुस्क्याची। जीएमसीचे दोतोरांची म्हायती। पांडुरंग मोडकेकराची भलायकी नास्तीर। गैरसमजुतींतल्यान केली चुकीची वक्तव्यां। सरकार आनी मंत्र्यांक लाद दिवपाच्या प्रकरणात एसीबीचो कोर्टाक रिपोर्ट। घोडे मार्गामुळे मळकणे बेकायदेशीर दोंगर कापणीक विरोध। पंचायत तशेंच संबंधीत खात्याकडल्यान कागाळी उपरांतूय कारवाय ना। थळव्यांचो आरोप। कोर्टात वचपाची शिटकावणी। आणि एअर इंडियाच्या इंदोर गोवा विमानात बिगाड जाल्ल्यान प्रवाशांक देंवयले। विमानतळाचेर तिडकल्ल्या प्रवाशांचो गोंधळ। आता खबरो विस्तारान। फुडल्या वर्सा सावन शिरगांव जात्रेक दुकानांचेर निर्बंध येतले। तशेंच अंदू 5वें दिसा बुधवाराक कौलांक निमणे दिसा भायल्या लोकांक एंट्री दिवचे ना। चेंगराचेंगरीत 6 जाणांचो जीव गेले उपरांत देवस्थान समितीन निर्णय घेतले। होमखंडाच्या फांतोडेर शिरगांव लयराच्या जात्रेत जाल्ले चेंगराचेंगरीत 6 जाणांचो जीव गेल्लो। शेकड्यांनी लोक जखमी जाल्ले। हे घडणुके उपरांत जात्रेच्या आयोजनाचेर खर प्रस्न उप्राशिल्ले। आता देवस्थान समितीन कांय महत्वाचे निर्णय घेतल्यात। फुडल्या वर्सा सावन जात्रेत दुकानांचेर निर्बंध येतले। तशेंच आता चालू आशिल्ले कौलांक लोकांनी गर्दी करची न्हय। तशेंच कौलांचे निमणे 5वें दिसा बुधवारा भायल्या लोकांक एंट्री आसची ना अशें देवस्थान समितीचे अध्यक्ष दीनानाथ गांवकार हांणी जाहीर केला। कौलाचे डिमांडी रात पगार कौलाचे डिमांडी रात पगार आणि ते हिशोबाचा कळस म्हणजे गर्दी येतात वर्षा
आणि आता इथे पाचशे खूप लोकांनी आवाहन केलं आमचा वर्तमानपत्रांना आपला सावधगिरी काढली सगळ्या लोकांनी मीडियासाठी लोकांनी आशीर्वाद घेऊ आणि त्याप्रमाणे काय केली पर्यावरण कमी आहे आमचा लेट गर्दी असतात पण आता जी मंगळवारी लास्ट त्या रात्री मागता सगळी प्रार्थना केली त्यांनी कोणाला केली देवीची प्रार्थना केली आणि जो देव त्यांच्याने अनुसरित आणि एक जे घडला ते गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. शिरगांव जाल्ले चेंगराचेंगरीचो रिपोर्ट येवपाक कळाव जातलो अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सांगता. शिरगांव जाल्ले चेंगराचेंगरीत 570 सुर्या न्हयकाराक मरण आयिल्लें. मुख्यमंत्र्यान आयतारा वचून ताचे फामिलीची भेट घेतली. ह्या वेळार मुख्यमंत्री फॅक्ट फायंडींग समितीच्या रिपोर्टा विशीं उलयलो. शिरगांव जाल्ले चेंगराचेंगरीचो रिपोर्ट येवपाक कळाव जातलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. चेंगराचेंगरीत 570 सुर्या न्हयकाराक मरण आयिल्लें. मुख्यमंत्र्यान आयतारा ताच्या फॅमिलीची भेट घेतली. ह्या वेळार पत्रकारांनी रिपोर्टा विशीं विचारिल्ल्या प्रस्नाक मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. शिरगांवचे घडणुके उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उच्चस्तरीय समितीची बसका घेवन घडणुकीचो तपास करपा खातीर फॅक्ट फायंडींग समितीची नेमणूक केल्ली. IAS संदीप जॅकीस हांच्या नेतृत्वा खाला नेमिल्ले हे समितीत पुलीस उपमहासंचालक वर्षा शर्मा तशेंच दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांचो आस्पाव आसा. चेंगराचेंगरी उपरांत संदीप जॅकीस हांणी शिरगांव वचून प्रत्यक्ष पळोवणी केल्ली. पडोशा गांवांतलो 570 हांगातलो पांडुरंग न्हयेकर काल हांव सुर्या न्हयेकर पांडुरंग न्हयेकर हो तेजो चलो ताका मेळपा खातीरच आज तांच्या घरा कडेन आयिल्लो बट ताकाय ट्रिटमेंट घेवपा खातीर हाजिरून गेला. सुर्या न्हयेकराच्या घरा कडेन काल पावोंक नाशिल्लो. आज मुद्दामून सांत्वनास्पद भेट दिवपा खातीर हांगासर आयिल्लो. आर्थीक मदती सरकारान डिक्लेअर केल्या 10 लाख रुपया दिवपाची. तोय चेक जाता तिका 12 दीस जाल्या उपरांत तांच्या घरा कडेन धाडून दितले आमी आनी बाकी तांकां कितें जी मदत करपाक जाय पळय कशा पद्दतीन ती मदत तांकां करतले. बट तांच्या सगळ्यांचें आयकल्या उपरांत सर स्ट्रीमलायन जावप गरजेचें आसा. जो पर्यंत धोड हांच्यांनी शिस्तीचें पालन करपाकूय म्हत्वाचें आसा आनी एडमिनिस्ट्रेशना कडल्यानूय बाकीच्यो गजाली ज्यो आसा पळय स्ट्रीमलायन करप हे इम्पॉर्टंट आसा. इतकेंच सर. एक तो रिपोर्ट आज सबमिट जावपाक आयज जावचो ना, थोडोसो वेळ लागतलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शिरगांव जात्रेक जाल्ले चेंगराचेंगरीत मरण आयिल्ल्यांच्या घरा वचून तांच्या कुटुंबाक राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लईन भेट दिली. तशेंच आपुणूय फावो ती मजत करतलो अशें पी.एस. श्रीधरन पिल्लई हांणी आश्वासन दिलें. शिरगांव जाल्ल्या चेंगराचेंगरीत मरण पाविल्ले 570 सुर्या नायेकार, औचितवाडो थियेचो यशवंत केरकार, आदित्य कौठणकार आणि तनुजा कौठणकार हांच्या कुटुंबाची आयतारा राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लईन भेट घेतली. सरकार तांकां आर्थीक मदत करतलोच तशेंच आपुणूय तांकां फावो ती मदत करतलो अशें राज्यपालान ह्या वेळार सांगलें. So yesterday I visited the hospitals and today I am visiting the houses of these departed souls and injured people. And as far as government is concerned, they are doing wonderful work for giving relief to them. And this is a religious place. Burda and other things are they will take 11 days or 30 days Burda after. And after that nobody has to touch them. That is the concept is also there. So this incident happened. Stampede is first time in the history of Goa. It's an unfortunate incident. Everybody is having sad about it. And as far as possible, our Prime Minister, our Rashtrapati, all are aware of it and their condolence and other things are there. And our government also, the Goa government also already declared sufficient amount
as a part of their first step, and they will think about ministry is representing this constituency is also very much aware. 3 persons lost their life and so many houses, of course, victims are there. And we will do the maximum. Unity of the people for this purpose is required. There is need of the hour. Sir, you went to the location where this stampede happened. So, what people said to you? What are their concerns? So that is now it's a subject matter of an inquiry. Inquiry is going on what actually happened. Yes. Various views are there. So for the time being, as the governor, let the report. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शिरगांवात जात्रे वेळार चेंगराचेंगरीत जखमी जाल्ल्या लोकांचे भलायकेत सुदारणा. 13 जाणांमदल्या 2 जाणांची भलायकी अजूनय हुस्को करपा सारखी आसा, दोतोर राजेश पाटलान म्हायती दिली. म्हापशेच्या आजिलोत 6 जाणां, जीएमसीत 14 जाणां उपचार घेतात. दिवचले हॉस्पिटलांतल्या सगळ्यांक डिस्चार्ज दिलो. शिरगांवा जात्रेक जाल्ले चेंगराचेंगरीत गंभीर जखमी जाल्ल्या 14 जाणांक उपचारा खातीर जीएमसीत भरती केल्ले. तातूंतल्या एकल्याक दोतोरांनी डिस्चार्ज दिल्लो. उरिल्ल्या 13 जाणां मदल्या 5 जाणांची स्थिती गंभीर आशिल्ली. आयतारा हे 5 जाणां मदल्या 3 भलायकी सुदारल्या, जाल्यार 2 जाणांची भलायकी अजून हुस्को करपा सारकी आशिल्ल्याचे दोतोर राजेश पाटीलान सांगले. तशेंच आयज सकाळी वाळपयच्यान आनीक एकल्याक जीएमसीत भरती केला. देखून आतां जीएमसीत वट्ट 14 जाण उपचार घेतात म्हणून दोतोरान सांगले. आज सकाळी हांवें 13 पेशंटांक तपासले सकाळी आनी आमचे ट्रोमा इंटेन्सिव केअर युनिटान 13 जाणी बरे आसा. काल जे 5 क्रिटिकल पेशंट आशिल्ले तातूंतले 3 पेशंट खूब पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दाखयतात. एका पेशंटाक आमी वेंटिलेटरा वयल्यान वीन सुद्दां केल्लो आसा, ते आपल्याकून ब्रिदींग करता. जे 2 क्रिटिकल पेशंट आतां सद्या आसात, दे वील शो सम इम्प्रुवमेंट, बट एट द मोमेंट ऑफ टायम सेम आसात. कालची कंडिशन आनी आजची कंडिशन सेम आसा. काल एका पेशंटाचो प्रेशर कमी आशिल्लो, पूण आज तो प्रेशरूय मातसो बरो आसा. आपल्याकून तो प्रेशर म्हणजे वखदां न दिता प्रेशर मेंटेन जाल्लो आसा. सो इन ऑल पेशंट अशे सिरियस आशिल्ले ते डिट्युरेट जावंक ना. 5 3 बरे जाल्ले आसात, पूण 2 पेशंट मातशे सिरियस अजून आसात. तांचेर सगळो प्रयत्न आमचो चालू आसतलो. आजय न्युरोलॉजिस्ट येवन तांकां सगळ्यांक तपासपाचे आसात. ते सगळे तपासून जातले. थोड्या जाणांचे काल आमी रातचे परत सिटी स्कॅन केले. इंटरवल चेंज अशें म्हणजे वेगळें अशें कांय आमकां दिसून आयलें ना. जे आमचे पयले सिटी स्कॅनार दिशिल्ले तेच ते नंतरच्या सिटी स्कॅनारनी तशेंच दिसले. सो हाजो अर्थ असो की ते तांचें डिट्युरेशनूय जालेलें ना. सो पळोवया कशें जाता तें. सगळो आमचो प्रयत्न जारी आसता. 5 जाणां वेंटिलेटरा वयल्यान काडले ना. 5 एकट्याक वेंटिलेटरा वयल्यान काडले. 2 जाणांचो रिस्पॉन्स बरो आसा सारको. तांकां सांजे पर्यंत नाल्यार फाल्यां पर्यंत आमकां एखादें काडूंक मेळत. पूण 3 बरे आसात. 2 आसात तांकां मातसो वेळ लागतलो. ओके. आयज आनी एक पेशंट येयला म्हणटाले सर, तेजेर कितें? हय, आज एक पेशंट आयला. ताका मल्टिपल सॉफ्ट टिश्यू इंजुरीज आसा. ताका आमी विचारलें, तो म्हणपाक लागलो भयाच्या कारणान ताका घरा वचचें पडलें. पूण आज ताजें तें दूख एकदम चड जालें. ताका लागून तो आयिल्लो आसा. ताजे एक्सरेज बी सगळे आमी आतां केल्या. ताकाय आमी आज एडमीट केला. सो एकूण आमचो आज इन पेशंट नंबर आसा तो 14 जाता. एक म्हाका दिसता डिस्चार्ज जाला, टोटल 15 जाले न्हू धरून. हय, काल 14 आयिल्ले आमकां. तातूंतले 13 आमी एडमीट केले आनी एक पेशंट आशिल्लो ताका घरा वचपाचें आशिल्लें. ताका इंजुरी चडश्यो नाशिल्ल्यो, म्हणटकच ताका वखदां विकतां दिवन सगळे आमी घरा धाडले. म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत 18 जाण उपचार घेताले. शेनवारा राती आनी आयतारा सकाळी मेळून वट्ट 12 जाणांक डिस्चार्ज दिलो. आतां सद्याक 6 जाणांचेर उपचार चालू आसा म्हूण सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शिरगांवा जात्रेक जाल्ली लोकांची गर्दी पळोवन सोशल मिडियाचेर सदांच एक्टिव्ह रावपी फेली गोम्सान त्याच दिसा आपल्या एका व्हिडिओन जात्रेत चेंगराचेंगरी जावपाची शक्यताय उक्तायल्ली. तांणी वस्तुस्थितीत पळोवन जे बाकीत केल्ले ते शेनवारा फांतोडेर खरें थारले. पळयात पुराय बातमी. फेली गोम्स ह्या मनशा विशीं तुमकां आनी वेगळेपणान सांगपाची गरज ना. गोंयची संस्कृताय, परंपरा आनी गोंयचे समृद्ध दायज सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जगा मुखार मांडपी हो एक गोंयकार.
फेली गोम्स शुक्रारा सकाळी शिरगांवा लयरेच्या देवळान देवीच्या दर्शना खातीर गेल्लो. देवळात वयता जाल्यार प्रचंड गर्दी. ह्या वेळार सेवेत आशिल्ल्या पुलिसांकूय ताणें गर्दी नियंत्रणात कशी हाडटले काय म्हणून प्रस्न केले. तशेंच एकंदर वेवस्था आनी लोकांची जाल्ली गर्दी पळोवन ताणें जात्रेक चेंगराचेंगरी जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचे भाकीत केल्ले. लयराई जात्रे विशीं जायते व्हिडिओ ताणें सोशल मिडियाचेर पोस्ट केल्यात. तातूंतल्या एका व्हिडिओन तो जात्रेक जाल्ली गर्दी दाखयता. पुलिसांकूय गर्देर नियंत्रण कशें हाडटले काय म्हणून विचारता. लोकांची गर्दी आनी वेवस्था पळोवन जात्रेक चेंगराचेंगरी जावपाची शक्यताय आसा म्हणून सांगता. आनी शेनवारा फांतोडेर जात्रेक चेंगराचेंगरी जावन 6 जाणांक मरण येता. एखाद्या सिनेमात साधू वा तपस्वी एखादे भाकीत करता आनी मुखार तशेंच घडटा हें तुमी पळयलेंच आसतलें. पूण प्रत्यक्ष जिणेंत अशें चुकूनच घडटा. शिरगांवांत तशेंच जालें. आतां फेली गोम्स हो कोण साधू वा तपस्वी न्ही, तो एक सोशल मिडिया ब्लॉगर आनी समाज वावुरपी. ताणें शिरगांवा वचून जी वस्तुस्थिती मांडली तशेंच मुखार जाल्लें दिश्टी पडटा. एका सामान्य मनशाक जर चेंगराचेंगरी जावपाक शकता अशें दिसता जाल्यार पुलीस प्रशासन, मामलेदार, उपजिल्लोधिकारी आनी हेर बाकीच्यांक अशें कित्याक दिसूंक ना? आयकात फेली गोम्सान शिरगांव जात्रे विशीं केल्ले भाकीत. सिस्टम कितें पळयता मरे, सिस्टम पळयता. सिस्टम कशें घालता काय म्हणून आतां काय ना रे, 1 वर जालें बोल ना मरे. आनी सिस्टम पळयता तेंची कशी घायला काय म्हणून पुलिसाची. जाल्यार पुलीस ना जाल्यार काय ना रे बाबा. हेंचे जाम पडटा. तुमकां सांगता स्टॅम्पीड जावपाक शक्यता आहा. इतलो लोक चाम्यांनी सारको काय ना बसून राहुल बाब सांगता रे. राहुल कहो तुजो आयचो बंदोबस्त कहो मातसो सांग. मातसो केन्ना हा तूं? वट्टान हांव 8 येयला सकाळी 8 येयला. PI बिचोली आनी तेजो स्टाफ आसलो. आनी तूं केन्ना हा आतां? 8 ते सांजचो 8. 8 पयलीं. आनी दलवी कोण? दलवी तुजो वयलो? तो इंचार्ज. तो फूल इंचार्ज SDPO. कित्याक 8 पयलीं सिस्टम काय नाशिल्लो. ऑलमोस्ट स्टॅम्पीड जावपाक येयलो 2-3दा. 2 भुरगीं चिड्डोली. मातशी गर्दी आसली पूण मागीर ती सारकी स्ट्रीमलायन जाली. कित्याक ना मात तुमी येवन सकाळी कळना न्हू सकाळी फुडें. अदरवायज इट इज ओके नॉर्मल आहा तशें ना. हांवें 2 वरां सारकें बसून वेवस्थीत लोकांक सांगता. 2 वरां बसून पयलीं कहलो हेजो प्रेशर इतलो मारलेलो की 2-3 भुरगे सकाळी मातसो अर्ली मॉर्निंग मातसो क्रावड आसता. चड लोक येता न्हू दॅट टायम दे मॅनेज वेल. आतां इट इज परफेक्टली स्मूथ. काय ना इशू. 2 वरां बशिल्लो. आख्खी सिस्टम दाखयली तुका. पयलीं गर्दी कशी आसली, मागीर तो दलवी येयलो मसलमॅन, तेणें वाट केली हेच्या इन्स्ट्रक्शनान. तो एकलो मात दलवी मागीर येयला. तेच्या पयलीं एकलो वावुरला एकलो. तुका दाखयलो व्हडी गोश्ट. जालें कितें तेंचें कितलेंय बरें उरलें. हे पुलीस ते पुलीसूच आनी म्हणटा तुकाच भायर थंयतले. तशें म्हाका केलें आतां. आतां रावतलो देवीच्याच नांवान हांव भायर रावतलो. दाखयतलो आतां सिस्टम हांव हेंचो. मरे कितलो लोक येता हिंगा. आजरांनी लोक येता. पयले मरे आजरांनी कसो लोक येता तो. साडी अरे शे बाबा ऑल गुड रे बाबा. फाटल्यान कांयच भिना धरून रावला हांव. फुडें वचून जेव ना तूं राव. यो म्हज्या फाटो फुडें येयले फाटल्यान यो तूं. यो म्हज्या फाटल्यान.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पांडुरंग मडकयकारान सरकार आणि मंत्र्यांचेर केल्ले भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोपांच्या प्रकरणात एसीबीचो कोर्टामुखार रिपोर्ट सादर. गैरसमजांतल्यान मडकयकारान ही वक्तव्य केल्ल्याचो दावो. मडकयकाराची खंय भलायकी स्थिर ना म्हणून रिपोर्टांत बाब नमूद. पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट. 4 मार्च 2025 या दिसा आदलो मंत्री आणि भाजपाचो फुडारी पांडुरंग मडकयकारान पक्षाचो केंद्रीय संघटन सरचिटणीस BL संतोषा वांगडचे बसके उपरांत मिडिया कडेन उलयतना सरकाराचेर गंभीर आरोप केले. सरकाराचे मंत्री फकत पैसे करपाक पेटल्यात, फायली क्लियर करपाकूय पैसे घेतात म्हूण बॉम्ब घाल्लो. ह्या आरोपावेल्यान गोंयांत आनी देश पातळीचेरूय खवदळ पडिल्लो. उपरांत ह्या प्रकरणात पोलिसांकडल्यान कांयच ठोस कारवाय जावंक नाशिल्ल्यान एक्टिव्हिस्ट काशीनाथ शेटये कोर्टात गेल्लो. कोर्टाच्या आदेशावेल्यान दक्षता खात्याच्या भ्रष्टाचार विरोधी पथकाक ह्या प्रकरणाची चौकशी करची पडिल्ली. आता एसीबीन आपलो रिपोर्ट कोर्टाक दितना मडकयकाराक क्लीन चीट दिल्या. ज्या दाव्याच्या आधाराचेर मडकयकाराक एसीबीन क्लीन चीट दिल्या ती पळोवया. एसीबीच्या रिपोर्टात पांडुरंग मडकयकारान गैरसमजांतल्यान चुकीची वक्तव्य केल्ल्याचे नमूद केला. ह्या प्रकरणाच्या रिपोर्टात घटनाक्रम मांडला तो असो. 30 जानेर 2024 वर्सा मडकयकाराचे निकिताशा रिअल्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीन गवंडाळीचे एका सेटलमेंट जमनीचे NA सनदी खातीर तिसवाडीचे जिल्लोधिकारी कार्यालयाक अर्ज केल्लो. मडकयकाराच्या कंपनी वतीन एक विष्णू तिवरेकार म्हणटा तो हे फायलीची प्रक्रिया हाताळटालो. फायल क्लियर जाले उपरांत अतिरिक्त जिल्लोधिकाऱ्यान 29 जानेर 2025 जमीन रूपांतरणा खातीरचे 24,78,210 रुपयांचे चलन काढले. 1 फेब्रुवारी 2025 विष्णू तिवरेकारान 24,78,210 रुपया जमीन रूपांतरणा खातीरचे चलन चेका वरवीं फारीक केले. रूपांतरण जावचे पयलींच जमिनीत रस्तो केल्ल्यान जिल्लोधिकारी कार्यालयान मडकयकाराच्या कंपनीक 21,29,400 रुपयांची पेनल्टी घाली. 6 फेब्रुवारी 2025 विष्णू तिवरेकारानूच 21,29,400 रुपयांची पेनल्टी चेका वरवीं जिल्लोधिकारी कार्यालयाक फारीक केली. जमीन रूपांतरणाचे चलन आणि दंड फारीक केले उपरांत 11 फेब्रुवारी 2025 या दिसा जिल्लोधिकाऱ्यान जमिनीची सनद दिली. एसीबीन आपल्या रिपोर्टात सांगिल्ल्याप्रमाणे विष्णू तिवरेकारान खंय चलन आणि दंडाची रक्कम मिळून 15 ते 20 लाख रुपया जिल्लोधिकारी कार्यालयात फारीक करचे पडटले म्हूण कंपनीचो संचालक पांडुरंग मडकयकाराक सांगिल्ले. मात मडकयकाराची खंय गैरसमजूत जाली आणि ताका दिसले की ती रक्कम लाज म्हूण दिवची पडली अशें तिवरेकारान सांगले. पांडुरंग मडकयकाराची भलायकी स्थिर नाशिल्ल्यान हो गोंधळ जाल्ल्याचो विष्णू तिवरेकाराचो दावो. एसीबीच्या अहवालात पांडुरंग मडकयकाराची भलायकी स्थिर नाशिल्ल्याचो दावो. भलायकी स्थिर नाशिल्ल्यानूच गैरसमजांतल्यान मडकयकारान केली चुकीची वक्तव्यां. पांडुरंग मडकयकाराचो ब्लड प्रेशर हालता. दर 6 वरांनी ब्लड प्रेशराची गुळी घेवंक ना जाल्यार खंय मडकयकाराची भलायकी अस्थिर जाता. व अशे तरेन हे हाय प्रोफायल केसीचो रिपोर्ट एसीबीन कोर्टाक सादर केलो. हातूंत एसीबीन दावो केला की तांणी कांय साक्षीदारांची चौकशी केल्या. मात हातूंत दावो केल्ले प्रमाण जर पांडुरंग मडकयकाराची भलायकी स्थिर ना आणि दर 6 वरांनी ब्लड प्रेशर वाढून ती हालता आसत जाल्यार मडकयकार वेंचणुकेक रावपाक शकता काय कितें आनी ताका तिकेट दिवपाची रिस्क कोण घेतलो हे प्रस्न फकत आमकां न्ही जाल्यार खुद्द ताच्या कुंभार जुवेच्या मतदारांकूय पडटले हातूंत दुबाव ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. घोडेमार्गामुळे मळकणे रस्ते कुशीक सुरू आशिल्ल्या बेकायदेशीर दोंगर कापणीक थळाव्यांनी पुराय विरोध केला. कितलेशेच म्हयने जाले ह्या वाठारात दोंगर कापणी सुरू आसा. हे विशीं थळावे पंचायती केपेंच्या मामलेदार कार्यालय आणि उपजिल्लोधिकाऱ्यां सयत संबंधित खात्या कडेन कागाळ करून लेगीत कांयच कारवाय करूंक ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें. बेकायदेशीर दोंगर कापणी बंद जावंक ना जाल्यार उच्च न्यायालयान वतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. आता मळकण्या पडटा सो मळकण्या रस्त्या कुशीक पडटा एक 10 मिटर पासून ना डिस्टन्स. हें आतां सगळें पळय हिल कटिंग चालू केलां. हें एकदां अशें फ्लॅट करून मागीर हिंगा प्लॉट स्टार्ट जातले आनी लँडस्लायडाची पॉसिबिलिटी आहा. प्लस हिंगा जनवरां बीन आहा तें आतां सद्या ऑलरेडी गांवां घुसपाक स्टार्ट जाल्या. हें सगळें इफेक्ट जातालो आनी लँडस्लायड जाय जाल्यार थिंगा रस्तो पासून ब्लॉक जातालो. सो हें मातशें पंचांनी सरपंचांनी मातशें एक्चुअली एक्शन घेवपा आसलें पूण तें एक्शन बीन कांय घेयना. आतां हांगा कितें करता ते एक्झॅक्टली? एक्चुअली आतां फर्स्ट माती काडून लेवल करता कित्याक दोंगराचे तूं कांय करूंक मेळना. लेवल करून मागीर एकदां लेवल जालें मागीर थिंगा प्लॉट स्टार्ट जातले आनी घर येतलें. आनी हेजे बद्दल ऑलरेडी आमी पंचायती बी सगळ्यांक मेमोरेंडम दिला लेटर दिला पण अजून पासून कांय कंप्लेन तेजेर एक्शन कांय ना. हे हिल कटिंग हेजेर आमी ऑलरेडी कंप्लेन दिल्या. TCP दिल्या, डिप्टी कलेक्टर, मिनिस्टर सगळ्यांक दिल्ली आसा पूण अजून हांगा कांयच जायना. बाय
हे चालूच आसा अशें हिल कटिंग आनी इलिगल प्लॉट. खंय एक्झॅक्टली हे आतां पडटा तें कार्यामोळ. हय कळ्ळें. आनी हे पंचायत मेंबर यांचो हात आसता हेका म्हणून हे घडटा. कितें हे आतां कितें करूंक सोदता ते ही माती काडून तो कोणा विकतलो आनी हो फुडें प्लॉट करतलो. आतां हेजे बद्दल सगळी कंप्लेंट बी दिल्ली आसा. सगळी कंप्लेन दिली आसा पूण खंयचे गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट काम करना. आमी आतां ताजे PIL घातला हायकोर्टाक. एअर इंडियाच्या इंदोर गोवा विमानात बिघाड जाल्ल्यान विमानात आशिल्ल्या सगळ्या प्रवाशांक सकयल देंवले. हे विमान इंदोर विमानतळावेल्यान मोपा विमानतळाचेर देवपाचे आशिल्ले, मात विमानात काय बिघाड जाल्ल्यान पॅसेंजरांक सकयल देंवले. ताका लागून विमानतळाचेर बोवाळ वाडला. BSF जवानांचे प्रवाशांचेर कारवाय करपाचे संकेत आसा. हे विशीं बसका सुरू आसा. फ्लाइट की कंडीशन बताइए. फ्लाइट की कंडीशन बताइए. फ्रॉम 12 o'clock you are making us in such a chaos कि हमारी पेनफुल लाइफ से हम हैप्पीनेस में जा रहे थे, आपने और पेनफुल कर दिया. दिस इज एयर इंडिया. हॉरिबल एक्सपीरियंस था अंदर, सबका दम घुट रहा था अंदर. ये हाल था ऐसा. बच्चों को सफोकेट. अरे वो तो किसी वक्त बात करने का मैनर्स नहीं है. 2 घंटे बाद अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? जो नहीं होगा हम लोग 2 घंटे बात कर रहे हैं यार. इंसान बोल रहा है जो भी होगा. रिफंड नहीं चाहिए सर. रिफंड थोड़ी चाहिए. रिफंड बिल्कुल नहीं चाहिए. अरे आपकी ड्यूटी कब तक है? अरे और तो छोड़ दो. अरे और सब ठीक है, भैया की ड्यूटी कब तक है? रिफंड का क्या करेंगे? वो चले जाएंगे. कोई कुछ नहीं हो सकता सर. रिफंड से कुछ नहीं हो पाएगा हमारा. रिफंड होने रिफंड वाली चीज नहीं चाहिए. पहली बात रिफंड वाली चीज नहीं चाहिए. और वहाँ से फिर से आप कहीं से भी कलेक्ट करके कैसे भी कुछ भी करो. और पुणे से टाइम पर पहुंचना बहुत इम्पोर्टेंट है. आप किसी का वैल्यू समझो टाइम का. अगर आपको छोड़ने वाली किसी को बता रहा हूँ, आप हम लोग का शांत है तो आप इसको कमजोरी मत समझिए. बता रहा हूँ मैं आपको, मजाक नहीं कर. गोमंतक टुडे ही बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.